नमस्कार. गोंयांत सध्या गरमी वाडपाक लागल्या आणि खासा करून आता जे अंत्रूज म्हाल जो आहा फोंड्या जो म्हणटा थंयची गरमी मातशी वेगळीच आसा. कारण कितें जाल्यार आतां बायपोल जे आसा ते इलेक्शन्स ताची गरमी वाडूंक लागल्या आनी ती गरमी कशी आसा अंत्रूज म्हालान ती पळोवपाक आमी हांगा आयल्या सध्या. आनी आमच्या बरोबर आसा आम आदमी पक्षाचे गितेश नायक जे कॅन्डिडेट खासा करून हांगा दवरल्या आम आदमीन. साहेब नमस्कार. खंय चल्ला? बरेच जोरान चल्लेले आसा, बरो प्रतिसाद मेळटा, वाडत आसा प्रतिसाद, चल्ला बरें. हांवें जशें म्हणलें फोंड्याची किंवा अंत्रूज म्हालाची जी गरमी आसा न्ही इलेक्शनाची वेंचणुकेची ती वेगळ्याच लेवलाची आसा ऑयज ऑलवेज पॉलिटिकली जे गरमी जी पळयता ती. सो आतां सध्या जेन्ना तुमी स्वताक हांगा पळयतात फोंडेच्या म्हालान आनी जंय एस्टॅब्लिश्ड अशे राजकारणी जावन गेले आणि तुम्ही तुमचे घडये तुम्ही 2012 हे केल्ले कॉन्टेस्ट केल्ले. आजची जी गरमी आसा आनी तेन्नाची गरजे कितें फरक दिसता तुमकां पॉलिटिकल? म्हाका दिसता पयलीं जे हांव जेन्ना एंटर जाल्लो सोशल वर्कान 2010 आनी मागीर हांव 2012 हांवें जेन्ना इलेक्शन लडलेलें त्या टायमार म्हाका मातशे पॉलिटिकली भरपूर त्रास केल्ले. जेन्ना म्हाजी मशाल रॅली हांवें काडली, जेन्ना म्हाजी जनसभा हांवें केली तेन्ना म्हाका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी तो प्रतिसाद पळोवन तेन्नाय म्हाजेर भरपूर फेक एलिगेशनां घातली. 2010चे म्हण तुमी आतां 12चे वेंचणुकेचे. सो तेन्ना सुद्दां म्हाका 2 मायनींग स्कॅम घातले म्हाजेर. ते आशिल्ले फॉल्स एलिगेशन. ते गोश्टीक लागून म्हाका सुप्रीम कोर्ट पर्यंत वचचो पडलो म्हाजो गोश्टी ज्यो कितें आसा त्यो प्रूव करून दाखोवपाक. आनी त्या नंतर मागीर म्हाका भरपूर बिझनेसाचेर सुद्दां म्हाजे इफेक्ट जालो. आयज जेन्ना आयज परत एंट्री मारली हांवें जे 9 म्हयने पयलीं. सोशल वर्क तो म्हाजो चालूच आशिल्लो इतके वर्सां, बट पॉलिटिकल एज अ कॅन्डिडेट म्हणून हांव परत 9 म्हयने जाले काम स्टार्ट केलें. आनी आयज जेन्ना हांव पळयतां, जेन्ना आयज हांव कॅम्पेनिंगाक वयतां, म्हाजे टोटल 45 वार्ड्सान हांव अजून पावलो ना, बट एटलिस्ट हांवें 60 to 70% कवर केलें. ह्या जाग्यांचेर जेन्ना हांव गेलो, ह्या वाठारांत जेन्ना हांव गेलो तेन्ना लोकांनी म्हटलें की तूं आयज गरजेचो आशिल्लो. कारण कशें आसा, हे ज्यो 2 टिकेटी म्हणजे एक भाजपाची आनी एक आमची काँग्रेसीची, ते एके वटेन लोकांक कितें दिसता की ती दोनूय टिकेट एकूच दिल्या म्हणून. कारण कशें आसा, रितेश बाबाक दिल्या डायरेक्टली आनी केतन बाबाक जी दिल्या काँग्रेसीन, तो लोक कितें म्हणटा समज बाय चान्स तो जिखून आयलो जाल्यार तो फाल्यां सकाळीं बीजेपीनूच वतलो म्हणून. आनी त्या खातीर एक ऑप्शन जाय आशिल्लें लोकांक. तें ऑप्शन आयज आम आदमी मार्फत एक गितेश नायक एज अ कॅन्डिडेट म्हणून क्रिएट जाल्लें आसा आनी लोक त्या गोश्टीचेर हॅप्पी आसा. थोडे तरी म्हाका म्हणपाक लागले की आमी ह्या फावटी चडशे नाटोचेच मारता आशिल्ले म्हणून. म्हणजे ऑप्शन आमी दिलें कारण आम आदमीन हें प्रूव करून दाखयल्लें आसा, लोकांची कामां करून दाखयल्या. जे आमी फोंड्या वाठारांत ह्या 9 म्हयन्यान आमी मेडिकल कॅम्प्स केले जे आयज गरजेचे आशिल्ले. मेडिकल क्लिनीक आमी स्टार्ट केलें. थंय आमी मोहल्ला क्लिनिकाचो प्लॅन आसा. मोहल्ला क्लिनिकाचो आमचो प्लॅन फुडें आसा. सद्या जें कितें आसा तें आमी वार्ड टू वार्ड आमी कॅम्प ऑर्गनायज केले आनी लोकांचें कितें हें आसा, गरज कितें आसा ती जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. न्ही 2012 जेन्ना म्हणलें न्ही तुमकां म्हाका दिसता लोकल हें आसलो पक्ष आसलो तुमचो. आज जेन्ना नॅशनल पक्षा वांगडा किंवा आम आदमी पक्षा वांगडा तुमी लडटा, कितकी स्ट्रेंथ जाणवता तुमकां? त्या टायमार UGDP टायमार म्हाका तुमकां जशें हांवें आत्तां सांगलें, म्हाका पर्सनली म्हाका वैयक्तीक त्रास केले आनी ती आमची लोकल पार्टी आसल्या कारणान म्हाका तितको बॅक सपोर्ट जालो ना. पूण आयच्या काळान आयजूय तुमी ह्या फावटी म्हाका पळयलें जेन्ना हांवें नॉमिनेशन फायल केलें ताजेरूय चॅलेंज करपाचो प्रयत्न केलो. त्याच्या नंतर म्हाजी खंयची तरी 2023ची मॅटर आशिल्ली, तितून हांव विक्टीम म्हणजे कोर्टान सुद्दां ते आसा सगळे रिकॉर्ड्स. त्या गोश्टीन सुद्दां म्हाका NBW काडलो आनी अरेस्ट करपाची सुद्दां सर्यंत केलें. हांव कितें म्हणूंक सोदतां की जे आयज तुमी जशें म्हटलें आतां की फोंड्या म्हालान अंत्रूज म्हालान गरमी वाडलेली आसा. ही गरमी वाडोवन दाखयली तेंकां आमी आनी तेंचो घाम काडूनय दाखयलो. आनी तेंकां हें खबर आसा की आनी एक 2-3 दिसां भितर जे कॅम्पेनिंगाचे 2-3 दीस उरल्या, ह्या 2-3 दिसान तेंकां आमी जाता तितको तेंचो घाम आमी देंवयतले हें खरें. मूळ मुद्द्याकडे येवया आमी. लोकल कॅन्डिडेट जालो काय ताजेर त्यो रेस्पॉन्सिबिलिटीज खूब आसता.
आणि घराघरांनी जेन्ना आमी भोंवतात हय तेन्ना ऑब्वियसली म्हणजे घरचो मनीस कसो आसता, सारकें हय सो लोक उलयतात हय म्हणजे ओपनली उलोवंक सोदता किंवा सांगूंक सोदता. सो भोंवता आसतना अशे कसले प्रश्न जे मेन कशे दिसता तुमकां? मेन एक्चुली आतां कशें आसा, फोंड्या आयज सगळ्यान प्रायोरिटीची जी गोश्ट आसा ती आयडी हॉस्पिटल आसा. कारण फोंड्या आनी फोंड्याच्या भायर म्हणजे आयज आमचे उसगांव, धारबांदोडा किंवा आमचे मडकय, पिरवळ हे सुद्दां वाठारांतले लोक आयज आयडी हॉस्पिटलाचेर डिपेंडंट आसा. पूण 2012च्या पयलीं हें हॉस्पिटल कन्स्ट्रक्ट जाल्लें, चालू केल्लें. पूण जे गरजेची गोश्ट जाय आशिल्ली, जी म्हटल्यार स्पेशलिस्ट डॉक्टर थंय जाय आशिल्ले, ब्लड कॅम्प थंय जाय आशिल्ले, मागीर बाकी मशिनरी फॅसिलिटीज जी जाय आशिल्ली ती आयज पर्यंत गोव्हर्मेंटान ती निग्लेक्ट केल्ली आसा आनी आयज पर्यंत ते गोव्हर्मेंट तेजेर विचार करिना जाल्या. पूण फाटींच जेन्ना एक 8 दीस पयलीं जेन्ना CMान एक स्टेटमेंट दिलो की हें आयडी हॉस्पिटल आपूण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करपाक सोदता आनी आपूण तें करतलो म्हणून. म्हाका अशें म्हणूंक दिसता की जेन्ना आम आदमी पार्टीन जेन्ना मेडिकल कॅम्प केले, कित्याक आयडीन काय ते ट्रिटमेंट जायना तशें क्लिनीक घातलें आनी आमी वाठारांनी भोंवले मेडिकल कॅम्पाक लागून. आनी त्याच भायर आमी आयडी हॉस्पिटलाचो विशय हो इतको हायप केलो की आयज CMाक सुद्दां दिश्टी पडलें की बाबा हें गरजेचें आसा म्हणून. लेट जावं पूण तांकां कळोन येयलें की हें गोश्ट गरजेची आसा म्हणून. किंवा तुमी कळोवन दाखोवन दिलें की कळोन तें तशेंच दाखोवन म्हणपाचें दिलें. तें दाखोवन दिलेशें. आनी अशें म्हणजे हांव असो उलयता आसतना आयकल्लें हांवें की थोडे कडेन आजून खंय थंय उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. हांव म्हाज्या ल्हानपणीच्यान उदकाचो विशय केन्ना पयलीं नाशिल्लो. गेल्या ह्या 20-25 वर्सां पयलीं फोंड्या ह्या वाठारांत उदक 24 तास येतालें. केन्नाच तें बंद जावना. केन्ना एक बाय चान्स मिस्टेक म्हणजे पायपलायन फुटली बी जाल्यार ते एक इश्यू जाताले, पूण कंटिन्युअसली 24 तास उदक येतालें. आयच्या काळान ते 4 तास सुद्दां हें उदक येयना. केन्ना केन्ना एक 2-3 दीस सुद्दां उदक येयना. हेजें खंय तरी डायवर्शन जाता हें आमकां समजोन येयलां. पूण तें डायवर्शन जाता तेजेर आमी सोल्युशनूय काडलां. जशें आमी सत्तेर आयले की तें डायवर्शन आमी बंद करतले आनी जे फोंडेकारांक जें उदक जाय, जें एक्चुली फोंडेच्यानूच दुसऱ्या भागांनी वता आनी आयज फोंडेकारांकूच उदक मेळना, तें आमी फोंडेकारांक उदक दितले. त्याच प्रमाणे फाटीं हांव एक आमच्या पंडीतवाड्यार गेलो कॅम्पिनिंगाक. थंय हांवें जेन्ना लोकांक संपर्क केलो, त्या लोकांनी न्ही अक्षरशा उदक तें बाटलेनी भरून दवरलेलें आसा आनी भितर किडे आसा. ते तेंच्यांनी आमकां दाखयले. तें पळोवन आमकां एकदम अशें विचित्र वायट दिसलें की हो गोव्हर्मेंट आनी आयज चल्लेली जी आयज तेंची हें आसा, सत्ता जी आसा म्हणटा आमी न्ही, ते गोंयकारांक लागून फोंडेकारांक लागून काम करिना जाल्या. कारण अशें तर उदक तर येवपाक लागलें जाल्यार मेन म्हटल्यार हांगा आयडी हॉस्पिटलूय ना. त्याच प्रमाणे जर हें उदक तर पिलें जाल्यार परते परते आमकां GMCन धांवचें पडटलें. सो हाजेर तेंच्यांनी कांयच केलें ना. जेन्ना आमी तांकां संपर्क केलो लोकांक, तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें की आमी PWD कंप्लेन केली, म्युन्सिपाल्टीन आमी कंप्लेन केली. आयले विजिटाक आयले, ऑफिसर्स आयले, पूण तेंच्यांनी कितें म्हटलें ह्या लोकांक, उलटें तेंकां तेंचेर प्रेशर घातलो की तुमी जी गटरां आसा ती तुमी साफ करिना म्हणून तें आयज खंय तरी उदकांत कंटेन मेळटा म्हणून. सो म्हाका कितें म्हणचें आसा, जें काम जें तुमचें सरकारा मार्फत जावपाक जाय, जें आयज गटरां आसा ती तुमी वर्सान वर्स साफ करपाक जाय, हांव म्हणटा 6 म्हयन्यांनी ते साफ करपाक जाय, ती आयज तुमी करिना जाल्या. दुसरें, तुमी आयज सिवेज लायन घातल्या, सिवेज लायनी घातला आसतना ते सायडींच्यान नळाची पायपलायनूय आसा, ती पॅरलल आसा एक एकदां. ती पॅरलल आसल्या कारणान थंय एक पायपलायन तर डॅमेज जाली जाल्यार ताजेर तुमी कांय विचार करना. ते लिकेज थंय आसा, ती लिकेज सिवेजी वांगडा जेन्ना कनेक्ट जाता तेन्ना ते सहज हें आसा की बाबा ती कंटेम जावं शकता तेजो थंय. सो ह्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो गोश्टी आयज सरकारान काम करूंक जाय आशिल्लें. आयज ते दावे करता, BJP आयज दावो करता की फोंड्या सारक्या भागान आमी भरपूर काम केलें म्हणून. तर काम जर तुमी केलां जाल्यार आयज लोक तुमच्या अगेन्स्ट कित्याक आसा, कित्याक उलयता. काम जर तुमी केल्लें जाल्यार आयज CMाक डेली आयज फोंड्या येवपाची गरज पडची नाशिल्ली. आयज CMाक कितकी कामां आसतलीं, इम्पॉर्टंट कामां आसतलीं, आयज राज्य ते सांबाळटा, पूण तेंच्यांनी सगळें सायडीन दवरून ते आयज फोंड्या येता हे सिंपती वोट मागपाक आनी रितेश बाबा जिखोवपाक. म्हाका एकूच म्हणीन दिसता की इतकी तेंचे मिनिस्टर्स येता जावं आमदार येता हे इलेक्शन लडोवपाक, तें एक्चुली गरजेचें नाशिल्लें. जर तेणें काम केल्लें
ताजो तर फेस व्हॅल्यू तर रितेश बाबाचो इतको आशिल्लो जाल्यार ही कॅन कॉन्टेस्ट इंडिविज्युअल सामको एकटो इंडिपेंडंट रावन जिखूंक शकतालो तो, पूण तें तशें ना. म्हणून हे आयज सगळे आयज फोंड्या भागान येयल्ले आसा. रितेश बाब आतां कॅन्डिडेट. हय सो आतां जेन्ना आमी इतको कार्यकाळ पळयता रवी बाबांचो, हय म्हणून आतां घडये तांचे पर्सनल तांच्यांनी काम पर्सनल लेवलाचेर काम केलां हां अशें जर आमी म्हणलें जाल्यार तुमी एज अ फ्रेशर म्हणू शकता आमी, हय दो यू हॅड कॉन्टेस्टेड बिफोर, तुमी कितको कॉन्टेस्ट पळयता हेतूर, कितको तुमकां लढचें पडटलें? सी रवी नायक हे एक उच्च लेवलाचे नेते जावन गेले. गोंयान तेंच्यांनी बरी लिडरशीप दाखयली, त्याच कांयच शंका ना. बट कितें आसा, आनी इवन ते आमचे भंडारी समाजाचे नेते जावन गेले, तेंच्यांनी भरपूर तेंचे वटेन ट्राय केली की भंडारी समाज खंय तरी फुडें सरचो, पूण खंय तरी ते कमी पडले. ते आयज ते खंय कमी पडले ते म्हाका आयज तुमकां हांव तशें एक्सप्लेन करूं शकना, बिकॉज ही इज अ व्हेरी ग्रेट लिडर. आनी तेंचें हांव खंय कमी पडलें म्हणून शकना, कारण त्या लेवलाचो आयज हांव फेस ना. पूण म्हाका एक दिसता की आमची जी भंडारी समाज आसा, बहुजन समाज आसा, त्या समाजाक लागून न्ही कितें तरी आमकां आयज करपाक जाय. कारण पॉलिटिकली उलयना, एज अ वैयक्तीक मत म्हजें, एक समाज एक फाटीं उरलेलो आसा आमचो. त्या समाजाक आयज एक बरो लिडर जाय. जशें रवी नायक सर आशिल्ले तसोच एक आमी तशें जावपाक जाय. तेंचे जे व्ह्यूज आशिल्ले भंडारी समाजाक लागून, ते व्ह्यूज घेवन आमी फुडें सरपाक जाय. आनी आमी आमच्या समाजाक लागून कितें तरी करपाक जाय हें म्हाका आयज दिसता. तांचें आनी म्हाजें कंपेरिजन केन्नाच जावचें ना जो पर्यंत हांव त्या लेवलाचेर पावना. आज जेन्ना तुमी येदे व्हडलें कॉन्टेस्ट पळयता आनी जरी बायपोल्स असलो, हय तरी म्हणजे नॅशनल पक्षूच लढटा कशें आहा. सो जेन्ना ह्या लढतीन लोकांनी तुमकांच वोट करचो, लोकांनी तुमच्याच फाटीं रावचें लोकांनी, अशें तुमकां कित्याक दिसता? पळयात, तुमकां सांगपा म्हटल्यार दोनी पक्ष फोंड्यान काम केलें म्हणटात. दोनी पक्षांनी आपली आपली टिकेट दिल्या. जर तेंच्यांनी तर ते दोनी पक्ष, एक BJP सरकाराचो जेन्ना आयज मिनिस्टर फोंड्या आशिल्लो, MGPचो मिनिस्टर फोंड्यान आसा, जेन्ना हे मिनिस्टर आमच्या फोंड्या महालान आशिल्ले, अंत्रुज महालान आशिल्ले, इतकी आतां बॅकड्रॉप आसा तांचो की हे 14-15 वर्सां जालीं, जें IT हॉस्पिटल आयज हांव उलयतां, किंवा दुसरे जे इश्यूज आसा, मार्केट इश्यूज आसा, जावं ट्राफीक प्रॉब्लेम्स आसा, ह्या इश्यूक तेंच्यांनी दोगांयनी मेळोन निग्लेक्ट केलेले आसा. तेंच्यांनी तर निग्लेक्ट ते करूं नाशिल्ले जाल्यार ते इश्यू आयज आसचे नाशिल्ले, आनी आयज आमकां ते उलोवपाक चान्सूय मेळपानाशिल्लो. हांव कितें म्हणटां, ते इश्यूज जे आसा ते गरजेचे आशिल्ले, ते तेंच्यांनी प्रायोरिटीचेर पयलीं करपाक जाय आशिल्ले. कित्याक आयज गोंयची जी आमची फोंडेची जी जनता आसा, ते जनतेक ते हेल्थ म्हणटात न्ही आमी, ते पयलीं प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. आमच्या लोकांक, फोंडेच्या लोकांक हांगसरल्यान जेन्ना धांवपाक पडटा GMCन, तेन्ना एक पेशंट धांवना, तेज्या फाटल्यान आनी एक एटेंडंट म्हणून धांवता. तेजी फूल फॅमिली आसता हांगा, ती डिस्टर्ब आसता. कारण एक पेशंट भायर आसता, 30-40 किलोमिटर भायर आसता, आनी हांगा इतकें हॉस्पिटल जर आशिल्लें, आमचें वेवस्थीत तर हॉस्पिटल आशिल्लें, जाल्यार आमचे लोक सुद्दां हांगा खूश उरता आशिल्ले आनी तांकां बरो ट्रिटमेंट मेळटा आशिल्लो. सो म्हाका म्हणपाचें कितें आसा तुमच्या हेजेर, की ह्या गोश्टीचेर तेंच्यांनी पयलीं पासून काम करपाक जाय आशिल्लें. जेन्ना आमी वेंचणूक पळयता, म्हणजे आतां 9 तारखेक वेंचणूक, आनी तेज्या नंतर 8 म्हयने मेळटले कामा खातीर ऑलमोस्ट. सो जे 8 म्हयने जे आहा न्ही, म्हणजे कितें आसा, लोक म्हणटले की तूं जिखलो जाल्यार आमचें काम कशें करूं शकता, सरकार तांगेलें आसा, वयर तांगेलें आसा, तूं कितें करूं शकता आमचें काम? न्ही, आमी ऑलरेडी कॅम्पेनींग करता आसतना किंवा कॅम्पेनिंगाच्या पयलीं आमी लोकांक प्रॉमीस कितें केल्लें, की आमची जी हांव तर निवडून आयलो जाल्यार येता ते 6 म्हयन्या भितर हे प्रायोरिटीचेर, पयलीं हांव तुमकां हॉस्पिटलाचेर सांगता, प्रायोरिटीचेर जें हॉस्पिटल आमचें ID आसा, ताका हांव 6 म्हयन्या भितर ताका चॅनलायज करून फूल स्विंग हांव ते चालू करतलो म्हणून, विथ ऑल द फॅसिलिटीज. सरकारान साथ दिलो म्हाका, आमकां पार्टीक साथ दिलो जाल्यार बरी गोश्ट, ना दिलो कारण ते दिवचे ना, कित्याक तेच ताका सक्षम रावले ना आनी तेंच्यांनी निग्लेक्ट केल्लें आसा, आनी ते आमकां साथ दिवचो ना हे गोश्टीचेर, हें आमकां खबर आसा.
पूण तेज्या फाटल्यान आमी ऑलरेडी आमचो प्लॅन बी स्टार्ट केल्लो आसा. तेजेर ऑलरेडी डिस्कशन हांवें केजरीवाल सरा कडेन केल्लें आसा, आतिशी मॅडमी कडेन केल्लें आसा. आमची टीम आमची कमिटी ते गोश्टीचेर वर्कआवट केल्लें आसा. समज आमी तर आमचो तर आमकां तर सरकार तर पाठिंबो दिना ते गोश्टीक, जाल्यार आमची नॅशनलायज पार्टी आमी दिल्ली पंजाब ही गोश्ट करून दाखयल्ली आसा. आनी आयज आमचे 2 आमदारय आसा, कॅप्टन वेन्झी वेगस आसा किंवा आमचे इंजिनियर क्रूज बाब आसा. तेंच्यांनी आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलरेडी ही अशीं कामां क्लिनीक आनी फ्री ऑपरेशनां करून दाखयल्लीं आसा. त्याच भशेन हांवें आय डी हॉस्पिटल जें आसा आमच्या पार्टीच्या मार्फत आमी हे जे कितें कमिटमेंट केलां तें आमी पूर्ण करतले. लास्ट टायम तिळवे बाब आसलो, हं. ताकाय म्हाका दिसता एक 600 मतां कितें 5 समथींग Yes, हय. मेळ्ळीं. सो त्या रिलेशनान किंवा त्या कॉन्टेक्स्टान आज तुमी तुमचें पोजिशन खंय पळयता? सी म्हाका पर्सनली तिल्वे बाबाचे ते इलेक्शनाक म्हाका उलयन दिसना, कित्याक त्या टायमार हांव आम आदमी पार्टीन नाशिल्लो. आयज हांव आम पार्टीन आसा आनी जो प्रतिसाद म्हाका पार्टीचो कोर कमिटीचो जो मेळटा आनी जो म्हाका नॅशनल आमचो सुप्रिमो आसा, मिस्टर केजरीवाल सर आसा किंवा आतिशी मॅडम आसा, बाकी जे मेंबर आसा, तेंचो म्हाका असो प्रतिसाद मेळटा की ते म्हाका अशें दिसता की ही एक आमची फूल फॅमिली. आनी फॅमिलीच्या मनशाक जेन्ना एक मनीस फॅमिली वयर काडटा त्या हिसपान ते म्हाका सपोर्ट करता. सो आनी बेजिकली कशें आसा, जे इश्यूज आमी जे काम आमी आयज केलें तेजो आमकां रिजल्ट 100% मेळटलो हें म्हाका दिसता. बारीक बारीक आमी इश्यू जशें म्हणटा न्ही, पाण्याचो इश्यू जालो उदीक म्हणलें तुमी, किंवा कोणाचें कामां जायना अशीं, आनी असले कसले मुद्दे जे आसा जे तुमी उबारून धरूंक सोदतात? तुमकां एक गजाल सांगता. हांव सिल्वानगर ह्या भागान गेलो. कॅम्पेनींग करता आसतना म्हाका एक बायल मनीस मेळ्ळी जी आज रिटायर्ड आसा. तिचें म्हणणें अशें आशिल्लें की तिणें समाजकारण भरपूर केलां. ती एक नर्स, सोशल वर्कूय भरपूर केला तिणें. कोविडा टायमार सुद्दां ती भरपूर वावुरली. तिणें म्हाका कॅम्पेनींग करता आसतना तिणें म्हाका तिच्या घरान आपयलो आनी बसोवन तिणें म्हाका एक तिजें उतर सांगलें की ती हें जें चल्लां आयज गोंयान, तिच्या चेडवान न्ही एक गव्हर्मेंट जॉबा अप्लाय केल्लें. सांगपाक आयज दूख जाता, कारण आयज आमची सरकार म्हणटा जावं ऑपोजिशन जें आसा ते सुद्दां म्हणटा की जें कितें चल्लां जॉब जे आसा ते मॅरिटाचेर दिले वता म्हणून. ते बायलेन म्हाका सांगलें, बाबा आपूण एक रिटायर्ड मनीस म्हणून आपणें आपले चेडवाक लागून एप्लिकेशन केलें म्हणून, आनी तें एप्लिकेशन केल्या नंतर आपल्याक एक डिमांड आयलो म्हणून की ह्या पोस्टाक 14 लाख तुमी तर दिले जाल्यार हो पोस्ट तुज्या चेडवाक आपूण दिता म्हणून. ती अक्षरशा रडली आनी तिचें दुकां पळोवन म्हाका भरपूर दुख्ख जालें. म्हाका तिका सांगपाक उतर नाशिल्लें म्हाजे कडेन, बाबा तिका उतर आतां हांव कितें दिवं काय म्हणून. पूण तरी आसतना तिका हांवें सांगलें की जें कितें जालें तें बरें आसा, तुमी तें सोडून दियात आतां. फुडें तर 2027 आमची सरकार आयली, आम आदमी सरकार तर आयली, जाल्यार जे कितें आमी पोस्ट जे गव्हर्मेंट पोस्ट जे आसतले ते आमी मॅरिटाचेर दितले. आनी त्या टायमार तर तिची तर एलिजिबिलिटी आसा तेजे चेडवाची, जाल्यार तुमी अवश्य अप्लाय करा. आनी मॅरिटाचेर तर ती येयली जाल्यार आमी अवश्य तो पोस्ट तिका दितले म्हणून. पूण ह्यो ज्यो गोश्टी आसा ज्यो आयज आजुनूय चलता, जे पोस्ट मॅरिटाचेर मेळपाक जाय ते आजुनूय विकले वता, हें उलोवन आनी आयकून वायट दिसता. बायपोल हो जो बायपोल न्ही, बायपोल म्हणलो जाल्यार हो एक पावणो, एक स्टेप म्हणू शकता न्ही. येस, 2027 सेमीफायनल म्हणपाची. सेमीफायनल. सो 27 खातीर हय. तुमी हो कॅम्पेन किंवा हो इलेक्शन, हें इलेक्शन कशें पळयतात? सी गोंयांत न्ही कितेंय तर स्टार्ट जाता तें आमकां हिस्ट्री सांगता आमची की जें कितें स्टार्ट जाता तें अंत्रुज महिलांच्यान स्टार्ट बरोबर. जाता. बरोबर. सो दीस वील बी अ मार्क टुडे. आम आदमी हेय कॉन्स्टिट्युएन्सी मार्क करतली बाय विनींग इन लॉट ऑफ मार्जीन. बरे प्रमाणान जिखतली. आनी हें जिखल्या नंतर 2027 ही जीत जी आमची फोंडेच्यान वयतली ती अख्ख्या गोंयान जीत जातली.
आनी आमचो सरकार 2027 घडटलो. म्हणजे 2027च्या इलेक्शना खातीर हो एक शंकनाद अशें म्हणटा तुमी. हय, म्हणूंक जाता तशें. सो जेन्ना आमी शंकनाद म्हणटा न्ही तेन्ना तो जोम आसपाक जाय, स्ट्रेंथ ती तुमची आसा काय, म्हणजे येस, चालू आसा काय? डेफिनेटली आसा. आनी जे तुमी आयज तुमी पळयलात आसतलें, कित्याक आमच्या पेक्षा चड तुमकां नॉलेज आसता की लोकांचें कितें Response कशें कसो? रिस्पॉन्स कसो आसा तो. आयज न्ही आमकां ज्या वाठारांत वता, ज्या बुथान वता, त्या बुथांनी आमकां एकूच म्हणणें येता, BJP नाका, काँग्रेस नाका. कारण आमी दोगांयकूय चान्स दिवन पळयले. आमचें फोंड्या जशें 15 वर्सां फाटीं आशिल्लें तशेंच आजुनूय आसा. कांयच डेव्हलपमेंट जाल्लें ना. फक्त बिल्डिंगी आनी रस्त्यार दामराचेर दामर हेंच पळयलां म्हणून. तेज्या शिवाय आनी कांय पळोवना म्हणून आमी. सो लोकूय विटलेले आसा आनी आमी लोकांचें कामूय करून दिल्लें आसा. आतां 9 म्हयने जाले आमी काम करता. ताचो प्रतिसाद आमकां मेळटा, सपोर्ट बरोच आसा आनी त्या हेजेर दिसता की बरो जोर लायिल्लो आसा आमी बी आनी लोकूय आमकां बरो जोरान सपोर्ट करता म्हणून. दर एक फावट न्ही, दर एक वेंचणुकेक, हय. लोकल वेंचणूक आसूं किंवा नॅशनल वेंचणूक आसूं किंवा असेंब्ली आसूं, एक गोश्ट पळयता की प्रत्येक फावट ऑपोजिशन एकठांय जातले म्हणटात आनी शेवटी फुट्टा. हय. सो आतां सद्या जेन्ना काँग्रेस आसा दुसरो कॅन्डिडेट, तेका तुमी कशें पळयता? जर तुमी एकठांय आयिल्ले जाल्यार कितें जाता आसलें, किंवा आतां जेन्ना फुटलो तेन्ना कितें जाता? ते एक्चुअली तशें तेजेर उलोवपाक गेल्यार जाल्यार इट वील बी, आय कॅन से, पार्टी डिसिजन. ओके, सो पार्टी डिसिजन इज ऑलवेज ऑन हायर सायड. आनी म्हाका दिसता की आमी एलायन्स ना करून बरें जालें. कारण आमी तर एलायन्स केल्लें काँग्रेसी वांगडा जाल्यार आमी बी तेंच्याच वांगडा कावंट जाता आशिल्ले आयज. लोक आमचेरय बेजारता आशिल्ले, बाबा तुमी हांगा येवन काम केलें खरें 9 म्हयने, पूण एट लास्ट तुमी जें काम करिना तेंच्याच वांगडा तुमी मिक्सअप जावन तुमी आनी कितें तरी करूंक सोदता म्हणून. सो एट लास्ट आमी कितें जाता आशिल्लें, आमी लोकांचें वायटपण घेता आशिल्ले. जें आयज आमकां बरेंपण मेळटा तें आमच्या हातींच्यान भायर वता आशिल्लें. विजन डॉक्युमेंट आमी जेन्ना म्हणटा आमची ही कॉन्स्टिट्युएन्सी, म्हाका ही कॉन्स्टिट्युएन्सी काम करपाक जाय. हांव आतां इतकी वर्सांच जाली, म्हणजे 2012तल्यान हांव आतां वेंचणूक लढलो आनी 13 वर्सां अशें हांव काम करता, सोशल वर्क करता. सो म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी एक आयडियल कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी आसची, अशी आसची, हो म्हाजो विजन डॉक्युमेंट. तर तुमचो विजन डॉक्युमेंट कितें आसा? 2012 जेन्ना हांव कॉन्टेस्ट केल्लो, म्हाज्या मॅनिफेस्टोन न्ही हेंच आशिल्लें. आनी हांव आयज 2026 आसा जाल्यार म्हाज्या मॅनिफेस्टोन तेंच आसा. समजलें न्ही तुमकां? म्हणजे तेन्नाच्यो ज्यो गोश्टी त्योशो आशिल्ल्यो त्यो आयजूय तश्योच आसा. म्हाजो तोय मॅनिफेस्टो तेच म्हणटा आनी म्हाजो आयजोय मॅनिफेस्टो तोच म्हणटा. ह्याच खातीर लोक तर बेजारल्या. 2012च्यान 2026 पर्यंत सगल्यो गोश्टी तश्योच आसा, कांयच केल्लेंच ना. तशें करपाक गेल्यार न्ही बरें, आतां म्युन्सिपाल्टीन एक प्रपोज केल्लो जागो एक्वायर सुद्दां केलो. त्या गार्डनाच्या बाजू जो जागो आसा तें लास्ट पॅनल आशिल्लें, लास्ट टू लास्ट पॅनल आशिल्लें म्युन्सिपाल्टीचें, तांच्यांनी तें प्रपोज केल्लें. तेजें न्ही सगळें ब्लू प्रिंट बी सगळें म्हाजे कडेन पावल्या. तातूंत कितें आशिल्लें, जें आयज हे प्रॉब्लेम आसा, जो आमचो ट्रॅफीक प्रॉब्लेम आसा, थंय अरावंड 450 पार्कींग प्रपोज केल्लें. त्याच बरोबर थंय बॅडमिंटन ग्रावंड आनी टेनीस ग्रावंड प्रपोज केल्लें. त्याच बरोबर थंय स्विमींग पूल प्रपोज केल्लो. त्याच बरोबर थंय रूम्स प्रपोज केल्ले. हे सगळे प्रपोज त्या पॅनलान केल्ले. पूण आयज जे पॅनल आसा त्या पॅनलांनी तेजेर कांयच वर्कआवट केलें ना. तेंय एक्चुली गरजेचें आसा. आयज तुमी पळयलें जाल्यार आयज फोंड्यान फुटपाथ ना रोड सायडीक. ती फुटपाथ सुद्दां प्रपोज करून सँक्शन जाल्ली तिस्का वयल्यान अप टू अपर बाजार. तेजेरूय आयज पर्यंत कांय वर्कआवट जालें ना. सो हांव कितें म्हणटा, जेन्ना हांव आयज कावन्सिलाक कांय दोश दिना, कित्याक कावन्सिलाच्या हातीन ते तितके पावर ना जितके आयज आमदाराच्या हातीन आसता. आनी आमदारान हें पळोवंक जाय आसता की जें आपल्या कावन्सिलाक जाय तें आपूण ताका डिलिव्हर कसो करतलो तो. जेन्ना ते सँक्शन जाल्ले प्रोजेक्ट आयज पर्यंत ते घडलेच ना, तेजेरूय म्हाका दूख दिसता. जें तुमी म्हणटा न्ही आयज पोंडा सिटी, पोंडा हें एक आमचें देवळांचे वाठार. तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार संस्कृतेन उच्च आसा आमी. हे देवळांक आयज खंयच्यान लोक येता. ती आयज आमच्या ट्युरिजमान सुद्दां तेजेर सुद्दां कांय विचार केलो ना. दुसरें आमचें हें फोंडा म्हटल्यार कलेचें
एक कलेची खाण. खाण म्हणू शकता तुम्ही, हे वळखले जाता. बरोबर. पूण आयज दुख्ख जाता परत म्हणपाक की आयज कलाकारांक सायडीक निग्लेक्ट केल्ले आसा. कलाकार म्हटल्यार एक ते अशे आसता की ते जनतेक तेंचे कले मार्फत ते मार्गदर्शन दितात. पूण ते कलाकार सुद्दां आयज विटलेले आसा. खंय तरी हो सरकार आमकां सपोर्ट करना म्हणटात, खंय तरी आमकां निग्लेक्ट केल्या जाता म्हणटात. ह्यो सगल्यो गोश्टी ज्यो आसा न्ही त्यो एक आमदारान परफॉर्म करून दाखोवपाचें आसता आनी डिलिव्हर करपाक जाय आसता. त्यो आयज पर्यंत कोणूच ह्या बारीक बारीक गोश्टींचेर चिंतलेंय ना कोणें आनी तेजेर कोणें कामय केलें ना. ओगीच आपणें हें केलें तें केलें म्हणून एनावन्समेंट केलें म्हणून गोश्टी उद्दार कांयच जायना. प्रॅक्टिकली ग्रासरूट लेवलाचेर येवन लोकां कडेन बसून तें काम करचें आसता आनी तशें केल्यारूच उद्दार जाता, हें म्हाजें म्हणणें आसा. ओवरऑल जो तुमचें जें आतां ऑब्जर्वेशन आसा हय. तातूंत जरी अशे ग्रासरूट लेवलाचे जर आमी इश्यूज पळयले, तशें तुमी म्हणलें उदकाचो इश्यू किंवा बाकीचे इश्यू आसा, तशे आनी खंयचे अशे इश्यू आहा जे प्रॉमिनंटली हँडल करपाक जाय? सी आयज तुमकां खबर आसा लायटीचें बील वाडत चल्लां. एक घरान एक लाखाचें सुद्दां बील येयल्लें आसा. तें कितें सिस्टम चुकीचें आसा तें तांकां खबर आसा. पूण म्हाका एक सांगचें दिसता, जशें आमी दिल्ली केल्लें की लायट आनी उदक ही आमी जनतेक फ्री करून दिल्ली. कारण कितें आसा हेच्या फाटल्यान, जे आयज टॅक्सपेयराचे पयशे, टॅक्सपेयर म्हटल्यार हांव व्हडले बिझनेसमॅन म्हणना, इवन जी आमची बारीक जनता आसा, जे आयज कितें एक दाल घेता जावं रायस घेता, ताजे आमी टॅक्स भरता. त्या टॅक्साचो बेनिफीट परतो जनतेक जावपाक जाय. हें सगळें कॅल्कुलेट करून केजरीवाल सरान लायट आनी उदक फ्री केले, जे टॅक्सपेयराचे पयशे आशिल्ले ते. तेच काल ते जेन्ना हांगा आयले, फोंड्या आयले, तेन्ना फोंड्या आयल्या नंतर त्यांनी तें सुद्दां एनावन्स केलें की समज 2027 जर आमची सरकार घडली जाल्यार विदीन अ मंथ, एक म्हयन्या भितर तेंच्यांनी सांगलें की लायट आनी उदक आपूण फ्री करून दितलो म्हणून. जें आयज भरपूर गरजेचें आसा. कारण कशें आसा, थोडे लोक आयज 15,000 पेमेंटाक आसा, 20,000 सॅलरी आसा, 5,000 6,000 आयज लायटीचें आनी उदकाचें बील वता. त्याच भायर आयज सिलिंडर वाडला खंयचो सिलिंडर मेळत ना जाला सद्या. लोक परत 20-50 वर्सां फाटीं गेले, आयज परते लोक रानांनी वयता, परते लोक जुळो एकट्टा करता. सो म्हाका कितें म्हणचें आसा की आमी जर हें तर हाडलें गोंयान की बाबा लायट आनी उदक फ्री केली, जाल्यार एक सामान्य मनशाक तेजो भरपूर सपोर्ट जातलो. कारण 15,000 20,000 जे मनीस पेमेंट घेता तांकां हें भरपूर हेवी जाता आनी केन्ना केन्ना तांकां जायना तें बील भरपाक. बरोबर. आतां आनी हांवें आयकलां की स्मार्ट मिटर येवपाचें आसा. ऑलरेडी इन्स्टॉलेशन स्टार्ट जालें. तर स्मार्ट मिटर जेन्ना आयले लागले समज, जाल्यार बील सुद्दां वाडपाची शक्यता भरपूर आसा. त्याच बरोबर समज स्मार्ट मिटर असो काम करतलो की समज कोणी तर बील फारीक करपाक पावलो ना जाल्यार ते डायरेक्टली थंयच्यान डिस्कनेक्ट जातले. सो हे जे त्रास जे आसा, त्या त्रास आनी मनशाक वाडयल्ले आसा अशें म्हाका दिसता. आमचो पॉलिसी कशी आसा, आमी ती लायट आनी उदक फ्री करून दिवपाचें चिंतता आनी ही सरकार ते आनी बर्डन करून सोदता. ओवरऑल जेन्ना तुमी उदक म्हणलें न्ही की कला क्षेत्र जावं आनी बाकीचीं क्षेत्रां जावं, एक अशें क्षेत्र आहा जाका म्हाका दिसता मूळ आमी म्हणू शकता की दॅट इज द फ्युचर ऑफ एवरीथींग म्हणू शकता, शिक्षण क्षेत्र. डेफिनेटली. सो शिक्षण क्षेत्रा बद्दल तुमचे कितें विचार आसा? पळया, आयज गरज आसा ती शिक्षणाचीच आसा. आनी जशें आयज आमच्या गोंयान, हांव फोंडेचेंच उलयना, आयज आमच्या गोंयान एक वेगळोच एटमॉस्फियर क्रिएट जाल्लो आसा. आयज हांगसर प्रायवेट स्कुलांक चड मान्यता दिल्ली आसा आनी गव्हर्मेंट स्कुलां जीं आसा, जो स्टार्ट जाता शाळेच्यान, शाळो तर म्हाका दिसता उरल्योच ना आतां. तो शाळेच्यान एक 10th पर्यंत किंवा कॉलेज पर्यंत, आपले ग्रॅज्युएशन पर्यंत म्हणटा हांव, दिल्ली केजरीवाल सरान एक मॉडेल लॉन्च केलो. त्या मॉडेलान गव्हर्मेंट स्कुलां जीं आशिल्लीं, जी ती स्क्रॅपा भशेन आशिल्लीं, तेणें ती सारकी बरी कन्स्ट्रक्ट करून बरी फॅसिलिटीज दिली थंय
आनी ते बी फ्री फॅसिलिटीज दिल्यो अश्यो दिल्यो की जे आयज प्रायवेट स्कुलांनी मेळटा एज्युकेशन त्याच लेवलचें एज्युकेशन त्याच लेवलची फॅसिलिटी ताणें गोवोरमेंटान हाडली. केन्ना केन्ना कितें जाता जाणा, एक सामान्य घरचो भुरगो एक स्कुलान वता गोवोरमेंट स्कुलान आनी तेजी दोस्ती जाता एक प्रायवेट वचणाऱ्या भुरग्यां वांगडा. तेजो तो युनिफॉर्म, ताजें तें बॅग, ताजी ती वर्किंग उलोवपाची स्टायल जावं वागपाची स्टायल ती हो सामान्य भुरगो कॉपी करपाक सोदता. सोदता करेक्ट. पूण तेज्या आवय बापायची तितकी ताक नासता नासता. की बाबा इतके चड पयशे भरून ताका त्या प्रायवेट स्कुलान घालपाक. सो आमी हाचेर विचार केलो आनी हे विचार करून आमी जी गव्हर्मेंट स्कुलां आसा, हांव ऑलरेडी केजरीवाल सरा कडेन ही गोश्ट उलयल्लो आसा की जी तुमी थंय केल्लें तशें तें हांगाय करा. कारण भेदभाव जावपाक जायना. बरोबर बरोबर. आनी अक्षरशा हे एज्युकेशन लेवलाचेर तरी भेदभाव जावपाक जायना. अवश्य हय. त्या खातीर आमी हांगसर गव्हर्मेंट स्कुल्स ते फॅसिलिटी दितले आनी प्रायवेट स्कुलां पेक्षा चड बरी फॅसिलिटी दितले आनी आमी लोकांक कन्विन्स करतले की बाबा थंय वचपाची तुमकां गरज ना, जे आयज पयशे भरून थंय वयता थंय वचपाची गरज ना, तें एज्युकेशन तुमकां आमी हांगा दितले आनी हे स्कुलां चड करून आमच्या सामान्य भुरग्यांक चड बऱ्याक पडटलें. आनी कितें अशें इश्यूज आहा? कारण हांव जाणा हांव तुमकां जबरदस्ती तुमकां धरूंक येयलो आतां हांगसर कारण तुमचें एकदम टायट स्केड्यूल आहा. एक्चुली हांव आत्तां पावलो घरा कडेन लंच करपा म्हणून आयिल्लो. हय, कॅम्पेनींग चालू आसा आमची. सो म्हणून हांवें तुमी म्हाका तो टायमांतलो टायम दिलो. तरी सुद्दां आनी कितें अशें आहा जें तुमी तुमच्या वोटर्सांक सांगूंक सोदता? हांव वोटर्सांक एक म्हाजें फायनल सांगपा म्हटल्यार फॅमिली राज्य सोंपयात. सगळीं कामां जी सांगलीं ती आमी अवश्य करतले. पूण एक सांगपा म्हटल्यार हांव एक सामान्य घरान जल्मा आयिल्लो. व्हडलो जालो इंडिपेंडंटली हांवें म्हाजें जें कितें कामां आशिल्लें बिजनस केलें तें हांवें इंडिपेंडंटली केलें. म्हाका कोणाचो बॅकअप नाशिल्लो आनी सदांच म्हाजें फ्रेंड सर्कल जें आशिल्लें तें गरीब सर्कल आशिल्लें. तितून श्रीमंत मनीस कोण नाशिल्लो आनी हांवें सदांच गरीब लोकां वांगडा रावून हांवें पळयलें की बाबा पर्सनल डिफिकल्टी कशी आसता आनी ती कशी फेस करतात. जेन्ना आयज हांव तुमकां म्हटलें आतां फॅमिली राज्य सोंपया हेजें कारण कितें? एक आमदार जाता, आमदार जातकूच तेका तेज्या जिवाक तर कितें जाल्या नंतर तो म्हणटा की आपल्या चेड्याक फुडें काडा. चेडो कितें फुडें सरलो म्हणटकूच तेजी बायल फुडें येता, तेजो फाल्यां सकाळीं नातू फुडें येता. हें एकूच कडेन चल्लेलें आसा. हांव कितें म्हणटा, जशें जनतेक एक भुरग्याक पळयलो बाबा हेजो चेडो इंजिनियर आनी आपलो भुरगो इंजिनियर जावचो हें सदांच लोक चिंत्ता. हांव तुमकां अशें म्हणूंक सोदतां की जेन्ना एक इंजिनियराक पळोवन तुमी आपल्या चेड्याक इंजिनियर करपाक सोदता जाल्यार एक आमदार पळोवन तुमच्या भुरग्याक आमदार कित्याक करनात? एक आमदार जाल्या नंतर तुमचो भुरगो एक समाज सेवा करून जायतें बरें करतलो. तेजेर कित्याक तुमी विचार करनात? ही आयज जी चल्ल्या ही जी फॅमिली राज जें चल्लां अख्ख्या गोंयांत चल्लेलें आसा, हांव फोंड्याच म्हणना अख्ख्या गोंयांत चल्लेलें आसा, जें एक टायमार BJPन हायप केल्लें की काँग्रेस ही फॅमिली राज करता म्हणून. पूण आयच्या काळान पळोवपाक गेल्यार जाल्यार BJP तेंच करूंक लागला. आयज फोंडेचें जें आमदार सीट टिकेट दिल्ली आसा ती आयज ते म्हणटा लिगसी. सिंपती वोट मागपाक येता. इतके सगळे मिनिस्टर फोंड्यान येवन सुद्दां ते आयज सिंपती ह्या वॉर्डाचो यूज करता आनी ते म्हणटा की रवी बाबाचे जो टर्नियर उरलेलो तो ताका कंप्लीट करपाक दिया म्हणून. म्हाका अशें लोकांक म्हणपाक दिसता तुमी कित्याक लागून हे सपोर्ट करता असल्या मनशांक? तुमचे भुरगे ना? तुमच्या भुरग्यांक फाल्यां सकाळीं पॉलिटिकली वयर सरपाचें ना? हांव जाल्यार तुमकां आयज कमीट करतां हे 8 म्हयने जिखून आयल्या नंतर एक 5 वर्सां हांव कॉन्टेस्ट करतलो ह्या 5 वर्सांक लागून आनी 5 वर्सां जातकूच म्हाजी तुमी तर म्हाका सांगलें खंयचेंय आसूं आमचे भंडारी समाज आसूं जावं क्रिश्चन रिलीजन आसूं जावं मुस्लीम आसूं आयज फोंड्या वाठारांत तर एक धडाके बाज कसो म्हणटा एक धुरंदर म्हणूं शकता हांव तसो तर कॅन्डिडेट तर म्हाज्या समोर तर आयलो जाल्यार हांव कॉन्टेस्ट ना करता त्या भुरग्याक हांव कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर करतलो. हें आसूंक जाय. परत परत म्हाका आयज चान्स दिलो म्हणून फाल्यां सकाळीं म्हाज्या भुरग्याक दिवपाची गरज ना. आपल्या स्वता कम्युनिटीक लागून स्वता जगा आनी स्वता वोट करा. परत परत त्याच मनशाक वोटींग करून हाडनाका. ही सगल्यांक तुमकां म्हाजी मेसेज आसा आयज. कितेश बाब
चडान चड देव बरें करूं. जशें Yes. तुमी म्हणटा की पॉलिटिक्सान डायनेमिक्स आसता तशें ते लिडरूच चेंज जावपाक जाय, हय फॅमिली राज्य जावपाक जायना, सारकें तरणाट्यांनी पॉलिटिक्सान येवपाक जाय. हय सो तुमचे हे विचार, तुमचे विजन हेज्या फोंड्या खातीर, अंत्रूज म्हाला खातीर कंप्लीट जावं ही शुभेच्छा. Yes. आनी तुमच्या कॅम्पेनी खातीर तुमी आमकां टायम दिलो तेच्या खातीर चडान चड देव बरें करूं. येस आनी खूब खूब फुडले गूड विशेस. येस थँक्यू सो व्हेरी मच. मच थँक्यू सो मच. येस